2 वर्सांचो बोनस जाय म्हूण होणा एसीजीएलच्या कामगारांनी शुक्रारा दनपारां 3 सावन काम बंद उडयलें। मॅनेजमेंटाचो कारभार सारको ना। मॅनेजमेंटान ऑफिशियल स्टाफाक बोनस दिला, कामगारांक दिल्लो ना। बोनस मेळचो म्हूण मागणी लावन धरिल्ली, मात वर्सुकी अहवालात सगळ्यांक बोनस दिला म्हूण उल्लेख पळोवन कामगारांनी सकाळची पयली शिफ्ट सोंपोवन गेटी भायर बोनसाचो इश्यू तापयलो। फाटल्या 2 वर्सांचो बोनस मेळचो म्हूण मागणी लावन धरपी एसीजीएलचे कामगार सकाळची पयली शिफ्ट सोंपोवन गेटी भायर जमले। 2 वर्साचे बोनस उरला, पूण ह्या 2 वर्सांक 16, 17 आणि 17, 18 ह्या वर्साचे आमचे बोनस उरलेला। 16, 17चो जो बोनस आसा तो बोनस आमकां डिक्लेअर करूंक ना अजून, पूण तेजेर तेंच्यांनी जवळ 3 कोटी डिसबर्स केल्या ऑफिस स्टाफाक। 3 कोटी साधारणशे स्टाफाक केल्या, फक्त स्टाफाक। आणि आम्ही त्या पीएलपीचेर जेन्ना जाब विचारली तेन्ना त्या पीएलपीचेर काय उलयनासले, पूण आमकां एक पॉयंट मेळ्ळो। 37th एन्युअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो कंपनीचो आहा तेजेर आमकां एक पॉयंट मेळ्ळो की पीएलपी ही सबंद स्टाफाक डिसबर्स केल्ली आसा आणि तेज्या बरोबर रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉईजांकूय डिसबर्स केल्ली आसा असो एक पॉयंट मेळ्ळो। म्हणून आमी लेबर कमिशनराक सुद्धा पुटअप केला। आयज ताका 9 महिने जाला प्रेझर रेंगाळत आसा, तेजेरूय काय ना। म्हणून कालचे मिटिंगेक 4 तारखेचे मिटिंगेन लेबर कमिशनर सर तारी सर आसा तेंच्यांनी सरळ सांगला कंपनीक जर ते एलिजिबल ना पीएलपीक जाल्यार तुमी रिप्लाय दिया म्हणून। आमकां कंपनीन डायरेक्ट गळीत धरल्या आणि ते कांयच करना, मुवमेंटूच करिना, टाइमपास करता फक्त आणि आमच्या भावनाशी टोटली खेळटात आणि पळयतात ते आमी कितें करता काय म्हणून। अशें केल्या शिवाय ते जाग्यार वयचे ना म्हाका जाल्यार 100% दिसता। जो पर्यंत आमी एकवट रावन कांय दाखयना न्ही कंपनी, जाल्यार कंपनी आमकां कांय दिवची ना। मॅनेजमेंटाक खंय कामगारांचे पडिल्लेच ना। आमचो सेटलमेंट पुटअप केलो आणि आपण एप्रिल महिने ड्यू जालो त्याच बरोबर आपले वाटून घेतले सगळ्यांक पैसे। आयज सगळ्या कामगारांक 2 वर्सां जाली बोनस ना। आयज कामगारांक प्रॅक्टिकल काम हांगासर कंपनी कामगार करता, हे फक्त मॅनेजमेंट करता ते काम करना। प्रॅक्टिकल काम कामगार करता आणि तांकां जर हांगासर कितेंच मेळना जाल्यार तेंचे कितें जातलें अशें तुमी समजपाक जाय की कामगारांक कितें मेळना आणि हे जे बसोन खाता वयर। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। गोवा डेअरीच्या गोरवांच्या खावडीचो रेट वाडयलो म्हूण धरण्याक बशिल्ल्या दुधकारांनी आंदोलन सध्या फाटीं घेतला। रेट किलाक 2.5 रुपयान वाडयल्लो। धरण्याक बशिल्ल्या दुधकारांची शुक्रारा एमडी चेअरमॅना बरोबर बसका जाली। काँग्रेसीचे कांय आमदार फुडारी वासपुसेक पावले। मागण्यांचेर विचार करपाचे लेखी उतर चेअरमॅनान दिले उपरांत धरणे फाटीं घेतले। शेनवारा डेअरीच्या संचालकांची बसका दवरल्या। गोवा डेअरीचो चेअरमॅन राजेश फळदेसायान दुधकारांच्या मागण्यांचो विचार करपाचे लेखी उतर दिला। ताका लागून आंदोलन सध्या स्थगीत, मात खावड रुपयान सुद्धा वाडयल्यार खंय धरणे परत। जी आमी कॅटल फीड रेटीचेर आमचो डिमांड आशिल्लो जी 2.5 रुपया देवय म्हणून मागिल्ली ते आमकां चेअरमॅनान आतां हे लेटर दिल्लें आसा। त्या लेटराक ताणें नमूद केला की फाल्यां आपूण बोर्डाची मिटींग आपयता सकाळीं आणि 2.5 रुपयाचो तुमचो डिमांड आसा तो आपूण कितें तरी असो म्हणजे जो कितें सामको वडोवन न्ही पूण कितें तरी ताजें आमचें डिस्कशन करून कितें तरी ताजें सोल्युशन हाडटा आणि कॅटल फीड रेट देंवयता हे ताणें आमकां इन रायटींग दिल्लें आसा। आणि बाकीचे जे आमचे डिमांड आशिल्ले जी इन्क्वायरी आमी जी चालू करपाक लायिल्ली आसा त्या इन्क्वायरीचे आरसीएस आमचो एक्शन घेतलो। दुसरो आमचो न्यूट्रिशन कमिटी ती ताणें आमकां सगळे बाकीचे जे डिमांड आसा ते करया म्हणून सांगला। जर तर जी कॅटल फिडाची रेट जी आमी 2.5 रुपया मागल्या ती फाल्यां तर तांणी कमी रेट केली 1 रुपया केलो 2 रुपया सकयल केली जाल्यार आमकां परत हांगा स्ट्रायका बसचें पडटलें। दुधकारांचे वासपुसेक शुक्रारा काँग्रेसवाले पावले। आमदार रवी नाईक, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, आलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो। चेअरमॅन आणि दुधकारांचे बसकेत काँग्रेसीची मध्यस्थी। आता येऊन त्याने कन्सिडर करची केला आणि फाल्यां सकाळी त्याने मिटींग अर्जंट मिटींग आपयल्या आणि ते जे डायरेक्टर आसा ते डायरेक्टरान कन्विन्स तेंगे ते रेट जी आसा ती फाल्यां देवपाची। जेन्ना आयज ती फायद्यान वचपाक लागली तेन्ना हो तांचो अधिकार। ते कितें म्हणटा आमी जेन्ना लुकसाण आशिल्लें तेन्ना आमी लुकसाण भरपाई आमी केली। आमी ती पेंट 2.5 रुपया वाड केल्यान आमी थंड रावन रेग्युलर कांयच कंप्लेन केली ना। हो प्लांटाचो कॅटल फीड प्लांटाचो गव्हर्मेंटान सबसिडायज केलो आहा। सेंट्रल गव्हर्मेंटान फंड्स दिलो आहाय टू द ट्यून ऑफ 70 crores
The plant costed 75 crores, not even less than 5 crores, 70 crores and something. तेगेले 2% तेको contribution ना. कोणा गेले दुधा डेअरीचे ते सोसायटी दिलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.